आमी तेजी इन्व्हेस्टिगेटूय करीत आशिल्ले. खुबशे कडेन काय नेवीचोय सपोर्ट घेतलेलो, नेवीचो सपोर्ट घेवन 2-3 कडेन लागलेलो तो पुराय कंट्रोलान येयलो. बट आज जो मोल्ल्याच्यान आमकां जो दिसता तो खूब मोठ्या प्रमाणात पेटलो. तेजें रिजन फायंड आवट करपा खातीर स्टेट डिजास्टर टीम मॅनेजमेंटाची पुराय मिटींग एलोंग विथ द फॉरेस्ट मिनिस्टर आमचे लोकल MLA दिव्या राणे हांच्या सगळ्यांच्या बरोबर मिटींग घेतली. ताच्या उपरांत तांकां स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन्स दिला की उजो जर कोण इंटेन्सली आपल्या काजींनी घालता आसत जाल्यार तेंच्यांनी बंद करपाक जाय. ताजी इन्क्वायरी करपाक लायल्या. फॉरेस्ट गार्ड जे रिस्पॉन्सिबल आसा ज्या जाग्यार उजो लागपाक तांच्या कडल्यान सगळी थॉरोली इन्क्वायरी जातली आनी ते जर इररिस्पॉन्सिबल आसत जाल्यार तांकांय सस्पेंड केले वयतले. लोक अशा पद्दतीन जर फॉरेस्टान चुकून आपल्याक कोण जर वयसर उजो घालपाचो प्रयत्न सुद्दां करता आसत जाल्यार तांणी बंद करप आनी घालता जर आसत जाल्यार तांकांय बी तेंचेर केस कंप्लेन फायल केले वयतले. अशा पद्दतीन फॉरेस्टाची हानी सरकार खंयच्याच पद्दतीन सोसून घेवचें ना. आमी आज पुराय आमची टीम जे कालच्यान काम करतात आतां रातचेय बी नायटीक सुद्दां ते ऑलरेडी काम करीत आसा. ज्या जाग्याचेर गाडी वताना किंवा ज्या जाग्याचेर आमचे फायर टेंडर पावूंक शकना प्रॅक्टिकली ते स्वता वचून काम करतात. आतां ऑलरेडी 30 ते 35 मॅनपावर ऑलरेडी फॉरेस्टाचे थंय आसा. फाल्यां सकाळी 6 सुमारूच म्हणजे आमचे फॉरेस्ट फायर पुलीस आनी इवन दो लोकल पंचायत आसा लोकल पंचायतींनी लोकल भुरग्यांनी सपोर्ट करता म्हटला. सो दॅट पर्या मतदारसंघातले सगळे लोकल भुरगेय बी फाल्यां थंय वचून प्रॅक्टिकली जितको उजो पालोवप आसा तो पालयतले. तेजेर इन्क्वायरी रिपोर्ट फॉरेस्ट मिनिस्टरांनी मागला रिपोर्ट धाडून दितलो आनी जेचेर स्ट्रिक्टली तेंचेर एक्शन घेवपाचें तेजेर एक्शनूय घेतली वयतली. सर 2-2 दीस उजो लागता एका दोंगराक म्हणजे अशा जाग्यार उजो घातलो वयता की ज्या जाग्यार कोण पावचो ना. ताकाच लागून हांवें तेंच सांगलां की ज्या जाग्यार पावना थंय उजो कसो पेट्टा तेजी इन्क्वायरी करपाक लायला. तेजी रिजन फायंड आवट करपाक लायला. एकदां नॅचरल रिजनूय आसता. अशें न्ही की प्रत्येक फावटी उजो घातलोच वता म्हणून. जे नॅचरल रिजन्स जी आसा पळय न्ही ताजेरूय विचार कर म्हटलं तांकां. आनी जर चुकून कोण घालता आसत जाल्यार ताका वगीर रावचें ना सरकार. त्या वतीन एक्शन घेतलें. आमी प्रत्येक कडेन आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे आहा पळय तेजे विजिलन्स वाडयला. पुलिसाकूय बी सांगलां की तेजेर कंप्लिटली मॉनिटर कर म्हणून. त्या खातीर कशें आसा एक 2-3 रिजन्स आसतात. ह्या टायमार थोडेशे लोक काजी क्लीन करपा खातीरूय जो चुकून उजो घालता तो चुकून खूब मोठ्या प्रमाणात जाता. त्या खातीर म्हाजी पयलें सांगणें आसा की फॉरेस्टाच्या तेंकोन आसलेल्यांनी कोणीच अशा पद्दतीन उजो घालपाचो खंयसरूच प्रयत्न करचो न्ही जेणे करून फॉरेस्टाक हानी जातली म्हणून. त्या खातीर मोठ्या प्रमाणात आमी फॉरेस्टाचो पुराय फोर्स जो आसा तो डिप्लॉय केल्लो आसा. सगळे DCS वेगवेगळ्या रेंजीन आमकां डिप्लॉय करून दवरूंक जाय.